केम तुम्ही ऑफिशियल काय वर्तन मिळालं तुझ्या शिरगाव जेवी लहराईच्या जात्रेच्या निमित्तान जो टेम्पेट जालो ती दुखद घटना आसा. खरें म्हणजे अशें जावपाक जायनाशिल्लें. ते 100% पुलीस फोर्स ऍडमिनिस्ट्रेशन सगळे आशिल्ले. हांवेनूय आतां मेळ्ळो बऱ्याच जाणां कडेन उलयलो. एसपी नॉर्थ आमचो सायटीर आसा. कलेक्टर आजिलो हॉस्पिटलान आसा. हांव बिचोले हॉस्पिटलान गेल्लो, आजिलोनूय गेल्लो आनी आतां हांगा आयला. 6 जाणांची डेथ जाल्ली आसा. 4 जाणांक इंट्युबेट केला जीएमसीन आसा, बट ते 4 जण स्टेबल आसा. एकटो मातसो सिरियस आसा भितरलो. बाकीच्या लोकांक वेगवेगळे इंजरीज जाल्या, तांकां ट्रिटमेंट करून घरा धाडल्या. थोडे जाण आजिलून एडमीट आहा. त्यांची सगळ्यांची ट्रिटमेंट जी आहे ती व्यवस्थित रित्या आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज, आजिलो हॉस्पिटल आणि बिचोले हॉस्पिटल सगळ्या डॉक्टर्सांनी व्यवस्थित काळजी घेतल्या आणि काळजी घेता. थोडे जाण महाराष्ट्रातले असतात, माटण्या या भागातले असतात, पण सगळे जाण बेगिनात बेगीन रिकवर जातले हाची सरकार काळजी घेतले. ज्यांचे वाईट झाले त्याच्याबद्दल हांव शोक व्यक्त करता. हो इन्सिडंट जावपाक जायना आशिल्लो, पण काही आम्ही रिझन किती वेगवेगळे जण वेगवेगळे रिजन सांगतात. काही 1-2 गेलो म्हणटा, पण हांवें पुरा इन्क्वायरी करपा खातीर एसपी नॉर्थ आनी बाकीच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाचेर आहात. एकदम खूप लोक खूप मोठ्या प्रमाणात धांवून येयले. सकयल जे पडले तांचेर वयर लोक पडत गेले म्हणून हो इन्सिडंट चालू. पण पुराय ऍडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर आनी एसपी नॉर्थ हे चौकशी करतात. कितले इंजर्ड झालेले हा ऑल टुगेदर एक 40-50 लोक इंजर्ड झाले. म्हणजे 6 जाण एक्सपायर झाले ते, आणि ऑल टुगेदर तशें पळोवचो जाल्यार एक 10-15 जाणांक एक मेजर, म्हणजे 4 जाण जीएमसीन आसात तांकां मेजर इंजरी आसता. तितूंतलो एक मातसो सिरियस. 6 जाण डेड जाले तातूंत कोण भुरगे बी अशे कोण आहा? एक भुरगो आसा. एक भुरगो म्हणजे 17 वर्साचो सुमार, आणि एकटो 30 वर्साचो. एक जाणटी बायल. इन्क्वायरी जातली पुराय डिटेल इन्क्वायरी जातली. इन्सिडंट कित्याक जालो, कसो जालो तेजी इन्क्वायरी जातली. ज्यांच्या फॅमिलीच्या प्रती सगळे जण आसा. एक्चुअली हो इन्सिडंट घडोवंक जायना आसा, पण असो इन्सिडंट घडलो त्या बद्दल हांवूय दुःख व्यक्त करता. तुम्ही तुझं खंयचे कळे अजून आयडेंटिफाय जाले? 3 थिवी मतदारसंघातले, एक कुंभारजुआचे बायल ते, आणि 2 मयातले, एक पेगाव आणि एक मयात. फॅमिलीतले कोण झाले ते एके फॅमिलीतले 2 थिवीतले, एके पायल आणि भुरगो जो आहा पयलीं म्हणजे पायल आणि हे जाल्यार ती कशी जाली, ती आणि तिच्या शेरालो सोलो एके फॅमिलीतले, म्हणजे ती जो शेरालो सोलो आणि ती पायल. तिचे भुरगे आसले तरी चली असले सालवान.